पळय कशें आपयता एक्चुअली नुस्तेकार येयला आनी नुस्तेकाराचो आवाज आयकलो सामकें खंय न्हिदला पळय आहा तें येता आनी म्हाज्या फुड्यान येता म्हणल्यार या आमी नुस्त्याक बारा म्हाका सांगता तें नुस्त्याक आमी या हांव परत फोन विसरलेलो म्हणून परत गेल्लेलें जीपे करपा जाय हे आनी सोमतें म्हणल्यार ब्लॉगूय जालो म्हाजो आनी म्हाका आपयता थंय बेगीन यो नुस्तें घेवपाक सामकें हें जालो पिशार पळय सुंगट्या बांगड्या आहाय पळय कितें घेता बऱ्योशो मुड्ड्योश्यो घेतल्यो बायक सगळ्यान बायक खावपाक येव आमी घेतले पण बायच्या हाती मुद्दाम मुड्ड्योश्योच घेतल्या हांवें आनी कडी आहा तितून नुस्तें बीन आहा म्हज्या फ्रिजान चणकाची हें आहा कुडके तेचे करतले बिमला पळयताले पूण बिमलाची फुलाक जाता वयता आतां जातली परत आतां न्हू एक्चुअली कितें करपाचें जेवणाचें बीन पण सुनंदा आतां मातशें फ्री आसलें सो सुनंदा म्हणजे तें सकाळचें येवन सगळें झाडू मारून पुसून बीन सगळें काम करून वयता मागीर हे जाल्यार तेका आतां दुसरें काम ना म्हणून मदीं येता मातशें हेल्प करता सगळें करता सो आज मातशें परत वचपाक जाय का पण त्या रुमांतले सगळें काडून सगळें परत सगळें सारकें करतलें म्हणून त्या रुमान कांयच करूंकूच पावनासलें कांयच म्हणजे क्लियरूच करूंक पावनासलें तें करता म्हणल्यार तशेंच उरलेलें हे हांवें न्हू सगळें हे स्टोरेज हें आसता पळय लॉन्ड्री स्टोरेज सगळ्यांचे कपडे सेपरेट घालपाक लागून हाडलेले ते सगळें हाडून आतां मारला हांगा सगळें जस्ट सो हे सगळें सारकें दवरपाक जाय सगळें भितरलें सगळें काडून हाडला सगळें सामान थोडें आनी बाय हांगा सर मम्मीक सांगता हें कर म्हणून आपल्याक कोडागाडी ओड म्हणून फ्रेंड्सान ताका हें केलां सोय केला ती हें कर जाय अशें सो खुबशीं काम आहात हे सगळें मातशें सॉर्ट आउट करता मागीर हांव सगळें दवरता ताका सांगलो सुनलो सगळें खाली केला घेवन सगळें झाडू मारून पुसून बी सगळें घे मागीर कितें जाय तें दवरता आनी सगळें खाली करून सगळें नाका तितलें उडोवपाक जाय ताका सांगलें कोण धाकटे भुरगीं आहा कितें आहा बायचे कपडे जायना करना ते सगळें दिवपाक जाय म्हणून कोणाक ते यूज जातले म्हणून जायना सारकें धाकटे आनी थोडे अशें जालें न्हू बायचे कपडे जे हांवें कितें केलें म्हणजे थोडेशे अशें आहा की म्हणजे ते ओपनूच करून पळोवना आनी तेका आतां ते जायना ते थोडे न्यू बीन आहा न्हू सो ते म्हणलें कोणाकूय काडून दिलें कोणाक तर घालूंक गावता भुरग्यांक तर पण बायचे आमचे अशें आहा ना बायक म्हणजे मोठे जायना सारकें म्हणजे कपडे बीन तेका जाता खंय कन्नायचे कितें घातल्यार सुद्दां चलता हेका सुशेगाद तशें जालां सद्या सो तेन्ना मास्क बीन घातलो की मातसो डस्ट बीन आसलें न्हू म्हाका रोखडो खबर ना पयलीं अशें जायनासलें पूण आतां डस्ट मातशें कितें जालें न्हू रोखडो असो टॉन्सील अशें म्हणजे फुलता सोमतें तेन्ना मास्क घातला पण सुनंदाकूय सांगलेलें सुनंदाक मास्क नाका खंय ताका सवय खंय सुनंदा सद्या सगळें रूम खाली केलो आतां मातशें थोडें उरलां तें सगळें लास्ट झाडू मारपाचें आनी सगळें आतां सेटअप करून दवरपाचें सद्या फूल असो मातसो खाली दवरलो रूम सारकें भितर वचून आतां हें जातलो म्हणून डस्ट खातीर सो हें करता आनी परत आतां सुनंदाक परत वचोंक जाय खंयच्या मोपान झाडू मारता खंयच्या मोपान झाडू मारपाक जाय काय खंय सांग सो आतां मातशें हे रेसिपी कितें करतलें म्हणून तेजें तुमकां दाखयतलें म्हणल्यार मातशें कितें नासलें म्हणून ऑर्डर केल्लेलें आनी एक तुमकां कितें दाखयता म्हणजे हे सगळे म्हाजे ऑर्डर्स येयला पूण हितूंतले तुमकां हे मुद्दम हांव दाखयता सो हे पळय हे विम बार फ्लोर क्लिनर सो ह्यो आहा फ्लेवर येतो लॅव्हेंडराचो फ्रेंच लॅव्हेंडर विथ सेक ओके हां बारीकशें विम बार हे बीन कितें हाडलां मागीर सांगता सो मेन कितें आहा ना विम बार हे आहा न्हू हांवें म्हणजे आमचे तुमकां खबर आसा टायल्स म्हणजे हे सारखे ओल्ड टायल्स म्हणजे पयलीं कशें आसले म्हणजे हेका कितले तेन्नाचे म्हणजे तशें टायल्स आहा चेंज केन्ना ते पयलींचे आहा तशें आनी हेका आमी कितें केल्लें ना लास्ट टायम म्हणजे 4 वर्सां पयलीं दिसता सो मशिनान ते क्लीन करता पळय तें मशीन हाडलेलें आनी सगळें क्लीन केलें तें क्लीन करून न्हू म्हणजे लीक जालें थोडे टायम थोडे एक म्हयनो मातशें बरें क्लीन दिसलें स्मूथ आसलें आनी ते मशिनान क्लीन केलें की न्हू खूब जाणांनी कोण असले टायसार क्लीन केला आसतले तांकां खबर आसतलें हो एक्सपिरियन्स सो क्लीन करून न्हू ते न्हू टायल्स स्मूथनेस तेजे आसता पळय ते गेला आनी ते घासला न्हू ते टायल्स तेन्ना क्लीन दिसता मागीर एक 5-6 म्हयन्यान ते न्हू सगळें रफ जाला लायक अशें घासलें की खडबडीत सगळें जाला आनी ते कितें पडलें ऑन द स्पॉट आतां चुकोन आमचे ते च्या पडली कडी तेन्नाच पुसूना न्हू इन्स्टंट पुसूना जाल्यार मागीर ते मातसो सुद्दां टायम जालो न्हू जाल्यार रोखडें तेजे डाग उरता कितें स्टेन तश्शें उरता तेजें कितेंय जावं आनी इतलें हें आनी हांव न्हू म्हणजे हे पयलींच न्हू पुसतालें सद्दां पुसता आमगेर आतां ते सुनंदे आतां सद्दां पुसता सारनार पुसता सद्दां तरी सुद्दां हे टायल्स आमचे क्लीन जायना कशें कितें आसात तशें हे पळय टायल्स आमचे अशें आहा न्हू हे म्हणजे कितलें क्लीन केल्यार ते जायत ना ते सदां पूस तरी कितें कर सो अशेंच उरता ते म्हणजे आसता पूण खबर ना हेजें कितें तें कितलें घास म्हणल्यार अशें हें जालां तें मातशें स्मूथ आहा पूण अशें रफनेस काय जातात ते घासले की मातशें तर न्हू
हे यूज केलें की न्हू मातशें बरें येयला म्हाका म्हणजे म्हाज्या एक्सपिरियन्स म्हणजे मातशें क्लीन दिसता मातशें क्लीन जाता बरो फॉर्म येता आनी बरें क्लीन जाता बाकीचे फॉर्म येतात सगळे फ्लोर घेवन थोडे पूण हितून आनी मातशें चकाचक जाता मातशें हे ते हांवें म्हणलें बॉटल यूज केल्लेली ती काबार जावपाक लागली म्हणल्यार हे ऑर्डर केलें दाखयता 100-240 ही पडटा सो ही बरी जाली काबार जावपाक पावलें म्हणून हांवें ते म्हणाले दुसरें आनीक हाड म्हणून सो हांवें ही परत ऑर्डर केल्लेली काबार जावंक पावला म्हणून मागीर आनीक ऑर्डर केलें पावच मातसो सोळे पडटा म्हणून पावच ऑर्डर केलो हांवें आनी आईक रेसिपी कितें करतलें न्हू सो हांव तितून हे कितें ॲड करतलें सो स्वीट कॉर्न सद्या ऑनलायन म्हाका असलेच गावला म्हणून हांवें हेंच घेतलें पॅकेटूय गावता फ्रोजन पूण हें मातशें काडलेलें बरें आनीक सो हें घेतलें सो हेची रेसिपी तुमकां फुडें नेक्स्ट ब्लॉगान पळोवंक गावतलें सो चल हें सगळें दवरता आनी दूद बीन ऑर्डर केलें आनी हें म्हणजे नॉर्मल क्रीम हांवें दुसरें लास्ट टायम ऑर्डर केल्लेलें तें बरें येना म्हणालें तें हांवें नॉर्मल ऑर्डर केलें आतां तेच्या पयलींचे हांवें क्रिमाचें दुसरें कितें मिंटाचें कितें ऑर्डर केल्लें सो हें हाडलेलें निमाचें हें म्हणालें बरें येना खंय मिंटाचें तेंच हाड म्हटल्यार सो हांवें तेंच हें केलें सो हांव एक्सपिरियन्स करता एक खंयचें बरें येता ना सो हें मातशें बरें दिसलें न्हू पूण हें हांव बरें ना खंय म्हणटा तें सो हें इल्लेशें उरलां तें धाकटें ऑर्डर केल्लेलें 850 ml सो आतां फटाफट जेवण करपाक लागलें म्हटल्यार आतां शंकर येतलें टायम जालो सारको एग जालें सो म्हटलें फास्ट जेवण करतलें मेन आयज करपाचें आसलें नाळू तेजो म्हणजे व्हिडियो सेपरेटूच दाखयतलें इल्लोसो आहा पूण सेपरेट करतलें मिक्सअप जावं नाका म्हणून रेसिपीचो तो आनी मेन कितें आहा ना तें करतलें म्हणून आयज तें हें सद्या सगळें दूद बीन घेतलें एका आतां कुकराक लावन 2-3 शिटी मारपाक जाय सो तेजो आयज इल्लीशी मिरसांग धाकटुल्या मिक्सरान इल्ली वाटली आनी हांगा आतां म्हाजे मोटूशें थोडेंच क्लीन करून घेतलें थोडें सगळें क्लीन करपाक म्हाका टायम ना थोडेंच क्लीन करून घेतले त्यो आनी घातल्यो एक शंकर टायम जातलो म्हणून आनी इल्लीशी कडी करता नुस्तें हातूंतल्यान तें घालता शिजयता आनी तोपर्यंत मागीर आळूचें करता सो जाल्यार खावन नॉर्मल शीतकडी आनी मातशें नुस्तें जेवण वचून येता आनीक टायम ना आतां सेपरेट भाजी हें तें करपाक टायम जाल्यार करतालें हे सगळें भितरलें सगळें क्लिनींग बिनींग करतालें न्हू सो तेतूनच टायम गेलो तें जेवणाचें उरलें सो चलो हें करून घेता बायकूय बरयता पयलीं